ह्या गार्डनाची आज हे ओपनिंग जाता आणि तेही बी आज आमचे मुखेलमंत्री मनोहरभाई हांच्या वाढदिवसाच्या दिसा जाता हाजो म्हाका खूप खोस भोगता. ह्या गार्डनाचे बद्दल खूपश्यो आम्ही उदळ जमिले कडे खूपशे लोकांनी बरे बरे सजेशन दिल्ली आसात. खूपशे कल्पना फुडें आयिल्ल्यो आसात. थोड्यांनी सांगले की हांगा बरो गायनाचो प्रोग्राम जावंक शकता. थोड्यांनी म्हणले हांगा बरे मेडिटेशन जावंक शकता. हो जो बोल आसा 2 टनाचो जो उदकाचेर फ्लोट जाता आणि घुंवता ते एक बरें लोकां खातीर तशेंच टुरिस्टां खातीर एक बरें अट्रॅक्शन जावं येता. तशेंच हांगा ह्या गार्डनाचे बरे कितलेशेच भुरग्यां खातीर प्रोग्राम जावं येता अशें कोणे तरी म्हणलें. बरे बरे गायनाचे प्रोग्राम जावं भुरग्यां खातीर प्रोग्राम जावं आणि असे कितलेशेच ह्या गार्डनात जावं सिनियर सिटीजन आमचो रायकार ताणें उदळ म्हणलें की बरो येवन हांगा पेपर वाचूं येता. आमचो रिपोर्टर रामनाथ ताणें म्हणलें बरो येवन थंडशें बसूं जाता. सिनियर सिटीजन्स येवन हांगा टायम हे करू स्पेंड करू शकतात. आणि मेन म्हणजे फक्त ह्या गार्डनाची जबाबदारी मेंटेनन्स हे खरेंच इम्पॉर्टंट आसा आणि ते सीसीपी कडे दिल्ले आसा. आमी हँडओव्हर केल्ले आसा आमचे कडेन सीसीपी कडे आणि ताची जबाबदारी ते निभायतलेच. त्याच भशेन लोकांचेय पार्टिसिपेशन हांव मागता ह्या गार्डनाचे मेंटेनन्साक. कित्याक लोकां कडेन हांव अपील करूंक सोदता की जात तितले हे गार्डनाचो बरो उपयोग करून घेवचो. एक्चुअली गार्डन और एनी ओपन स्पेस म्हाका दिसता प्रत्येक मनशाक गरज पडटा. खंय तरी आपले दिसभराचे काम जातकीर एक मनाची थकान जी आसता ती काडून उडोवपाक थोडेशे आपले मनरिजवण करपाक आणि ल्हान भुरग्यांक अशें मोकळे वातावरणात भोंवपाक म्हाका दिसता सगळे सोसायटीक लागून गार्डन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि आयज आमच्या मदीं एक भव्य दिव्य अशें गार्डन साकार जाता. वैद्यतेन म्हणल्या भशेन 2011 हाजी एक खंय तरी चिंतप चालू आशिल्लें आनी तेन्नाचे आमचे मेयर सुरेनबाब आनी ते MP LED फंड म्हणजे आता लेट शांताराम नायक हांच्या सहकार्यान हाचें काम चालू केलें. काही कारणास्तव खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टराचे थोडो फाटी पडलो आणि म्हणून हे काम GSIDCक दिले गेले CCPंतल्यान. आणि आयज GSIDCन एक बरें गार्डन पणजेकारा मुखार CCPच्या खातीर आयज तयार केला. मनोहरबाईचो आयज 63वा वाडदिवस आणि इनफॅक्ट ताच्याच वाडदिवसा खातीर त्याच दिसा आमी एक खंय तरी पब्लीक फंक्शन करता आणि म्हणून आयज आमी हे पब्लीक फंक्शन करपाक ठरयलें. म्हणून एक कोइन्सिडन्सूय आसा आयज पणजे शहरांत म्हणजे आमी सदांच फर्स्ट म्युटिनी फर्स्ट रिवोल्ट जर आमचो म्हणटा जाल्यार 1857 आमचो उत्तर भारतांत मंगल पांडेन केल्लो रिवोल्ट आशिल्लो. पूण ताज्याय पयलीं जवळ जवळ 100 वर्सां पयलीं म्हणजे 1787 हांगा एक गोंयाकय रिवोल्ट जाल्लो आणि त्या रिवोल्टाचे खंय तरी फेल जावन त्या रिवोल्टाचे 13 डिसेंबर 230 वर्सां पयलीं हांगा 15 जाणांक फाशी दिवन तांचे धड शरिराचे वेगळे केल्ले आनी तातूंत पिंटो फॅमिली बाकीच्यो खुबश्यो फॅमिली इन्वॉल्ड आशिल्ल्यो. एक कोइन्सिडन्स जाला की एक मनोहरबाईचो बर्थडे बी आणि आयज 230वी एनिव्हर्सरी ज्याचे 1787 रिवोल्ट ताजी आज 230वी एनिव्हर्सरी म्हणजे म्हाका दिसता एक बरें उद्यान आणि आमची गोंयचो मॅप आणि मशाल म्हाका दिसता ह्या उद्यानाचे एक महत्व ताका लागून आनीक वाडटा. ह्यो बॉल कितें तो म्हणजे प्रत्येकाक कुतूहली आसतना हो बॉल घुंवता. हो बॉल 2000 टनाचो 2000 किलोचो 2 टनाचो ग्रॅनायटाचो फातराचो बॉल आसा. तो 10 मनीस 20 मनीस हाडल्यारय ताका धुगलपाक जावचें ना इतलो जड आसा तो. पूण एक सायंटिफीक प्रिन्सिपल बर्नॉलिस प्रिन्सिपल म्हणून ताजेर हो चलोवन हो बॉल उदकाचेर फ्लोट जाता. 2000 किलोचो बॉल उदकाचेर फ्लोट जावन तो घुंवता. हे म्हाका दिसता उद्यानाचें एक आकर्शण जातलें.
हे उद्यान फक्त आम्ही टुरिस्टांक लागून करना, मेन आमचे हे शहरातले आमचे पणजेकार हांगा येऊन ल्हानातले आसून नाल्यार आमचे सिनियर सिटीजन्स आसून हांगा येऊन आपले खंय तरी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करतले अशी अपेक्षा धरता. कृपा करून ह्या गार्डनाचो मिसयूज जावपाक दिनाकात. आयज 13 डिसेंबर आणि ह्या आयच्या दिसा आमचो गोंयचो सीएम मनोहरभाई पर्रीकर हांचो आयज वाडदिवस. हांव ह्या दिसा तांचे आयुष्य आरोग्य बरें आसचें, तशेंच आयज ह्या दिवसा जे गार्डनाचे ह्या निमतान जे आयज उद्घाटन जालां ते बरें जालां. तशेंच आयज सिद्धार्थ बाबान उलयलां की ह्या गार्डनाचे मेंटेनन्स थ्रू सीसीपी जावपाक जाय. हांव सांगपाक सोदतां की ह्या गार्डनाचे मेंटेनन्स आमी सीसीपी करतले, तशेंच हांगा सेक्युरिटी आसतले. आनी तशेंच हांगा सिद्धार्थ बाबान म्हटलां की आमचे गार्डनाचे ह्या दुरुपयोग जावपाक जायना. दुरुपयोग जालो, कोणी हांगा कितें मस्ती केली, हांव सांगपाक सोदतां की पोलीस स्टेशन हांगा लागींच आसा. सो रोखडे फोन मारले तुमी हांगा भितर पडटले. सो हांगा कसलीच कांय दुरुपयोग जावपाक दिवपाचे ना. तशेंच जी काय ह्या गार्डनान आमचे सुविधा आसा बसपाचे, जर आमचे सिनियर सिटीजन आसा सो सांजच्या टायमार हांगा येवन बरे शांतपणे बसून हांगा जो उदकाचो आवाज, हे जे फाउंटनाचो आवाज, हाजी मजा घेवपाक शकता. As they say, a garden is the lungs of a city, and what could be better for the residents of the Panjim Market residential area than to have such a beautiful garden right in the midst of their vicinity. I'm sure all of you must be wondering how this beautiful garden came up, where you heard the story from Siddharth today. आमचे एमपी एलईडींतल्यान हाजो टोटल कॉस्ट 76 लाख सँक्शन जाल्लो आणि आफ्टर ऑल दिस एक्टिविटी आणि एक बरे प्रोजेक्ट तयार करून हो आयज कॉस्ट 96 लाखाचेर पावला. तातूंत 76 lakhs इज फ्रॉम एमपी एलईडी फंड्स आणि उरिल्ले स्टेट गव्हर्नमेंट फंड्स. टोटल 96 lakhs हाजेर खर्च आयलो. 76 lakhs थ्रू एमपी एलईडी फंड आणि उरिल्ले 20 लाख ते 96 करपाक ते स्टेट फंडांतल्यान केले. डे एंड नाइट ओपन आसतले और कितें I don't think any garden should be open day and night. There has to be some restrictions. एक सकाळी 6, 7 और 5 जे टायमिंग धरून आनी रातचे 10 पर्यंत म्हाका दिसता ओपन दवरपाक कांयच हरकत ना. डे एंड नाइट गार्डन ओपन दवरप इज नॉट आयडियल. खंयच जगार हांवें खंयच पळोवना. We spoke about a social punishment for people who misuse the garden. Yes. The mayor is also here. Was that just a thought that you expressed, or do you feel No, that this in the policy is evening required? we met and all the corporators were deliberating what has to be done. Like somebody spits on the road, somebody urinates along the footpath, somebody dumps garbage on the footpath, or what I said is somebody comes and drinks at this type of places where families should come together. I think these are issues which are societal issues and they cannot be punished by way of prison or just by merely imposing monetary fines. The person has to learn that it is his mistake and he has to give back to the society what damage he has caused. Somebody spits, he has to serve the society back. That was a thought expressed by everybody and everybody concurred on it. And I think it is the right direction that the city has to take. If somebody errs, let us not punish him by way of harsh prison or monetary punishment. Let him give back to the society by way of service to the society. Let him clean the streets, let him clean the toilets, let him do some social work so that the society benefits and the person also learns about his mistake. And that was the idea which is going behind the social punishments.